नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची आवय हिराबेन आज सकाळी संवसाराक अंतरली. अहमदाबादच्या एका हॉस्पिटलांत तिणे निमाणो स्वास घेतलो. ती 100 वर्सांची आशिल्ली. प्रधानमंत्री मोदीन तिचेर अग्निसंस्कार केले. आवयन आयुष्यान काडिल्ले त्रास तिच्या त्यागाची मोदीन याद काडली. ट्वीट केले. देशभरांतल्यान लोकांनी दुःख उक्तायले. नव्या जुवारी पुलाचे पयल्या फेजीतले काम करून सरकारान एक फाटो हेवी व्हेकला खातीर उक्तो केलो. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री आनी मंत्री आमदार हजर. उक्तावणाच्या कार्यावळीक लोकांची पुलार गर्दी. जुवारी पुलाचेर रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आनी विविंग गॅलरी चे स्वप्न पुराय करपाक म्हूण गडकरी उलयलो. गोंयची उदरगत प्रदूषण मुक्त अशी वाहनांचेर भर दिवचो म्हूण गडकरी उलयलो. या ठिकाणी आत्ताच प्रमोद सावंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे 2 वेळा टेंडर झालं, पण कोणी आलंच नाही. त्यामुळे निलेशजींनी मी आत्ताच सांगितलं की हे कसं व्हायबल करायचं त्याची मदत मी तुम्हाला करीन. आणि त्यामुळे आता येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी हा जो खालचा बेस आहे कॉन्क्रीटचा तो घेत असताना आम्ही रिव्हॉल्विंग टेंडर रेस्टॉरंट आणि व्ह्यूअर गॅलरीचं जे वजन आहे ते गृहीत धरून हे स्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे. त्यामुळे त्याला काही खर्च लागणार नाही. पण याला कॅप्सूल लिफ्टने पाण्यातून वरती जावं लागेल आणि ते जागतिक आकर्षणाचं पर्यटनाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनावं अशी माझी इच्छा होती. आणि त्या वरच्या टॉवरवर गेल्यावर पूर्ण गोवा बघता येईल. आणि त्याचबरोबर बाजूला जी जागा आहे त्या ठिकाणी गोव्याची खाद्य संस्कृती, गोव्याचं फूड, गोव्याचं हँडलूम, हँडीक्राफ्ट्स या सगळ्याचं आणि पार्किंग प्लेस आणि उत्तम प्रकारची व्यवस्था असावी. माननीय मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की गोवा सुंदर आहे, पण गोव्याला जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण मुक्त केलं पाहिजे. मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, LNG, CNG आणि आता हायड्रोजन हे आणलेलं आहे. माझ्याकडे हायड्रोजनमधली गाडी आहे. फ्लेक्स इंजिनमध्ये 100% इथेनॉलवर चालणारी गाडी आहे. इलेक्ट्रिक बसेस आल्या, इलेक्ट्रिक कार आल्या, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षा आल्यात. तेव्हा येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा विकास होत असताना एक गोष्टीची काळजी जरूर घ्या की गोव्यामध्ये एअर पोल्युशन होणार नाही, वॉटर पोल्युशन होणार आणि साऊंड पोल्युशन होणार नाही. गोवा हे प्रदूषणाच्या दृष्टीने देखील असंच सुंदर राहिलं पाहिजे याची काळजी घेण्याची जबाबदारी नक्कीच आमच्या सगळ्यांची आहे आणि त्या दृष्टीने देखील विचार केला पाहिजे. गोंया खातीर 350 इलेक्ट्रिक बसी, गोयच्या बस स्टँडाचो सुदार आनी आधुनीक सवलतीचे बस पोर्ट ह्या 3 प्रस्तावाचेर केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन उलोवप जाला. सविस्तर उलोवन गडकरीन दिल्ली आपयल्ल्या म्हूण येरादारी मंत्री माविन सांगता. नव्या जुवारी पुलाच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन माविनान गडकरीची भेट घेतली. 2 प्रश्न मांडला जे हांव फॉलोअप करीत आसा. एक आमकां 350 इलेक्ट्रिकल बसीस मागला. तेणे दिल्ली आपयला एज अ फॉलोअप, बट इन प्रिंसिपल तो म्हाजे वजीब ते ऑफिसरां कडेन उलयलो दिल्ली आनी आमकां आश्वासन दिलां. दुसरो इश्यू जो आसा आमचे बस स्टँड जे आसा बस स्पोर्ट्स म्हणून डेव्हलप करपाक, मीन्स लायक लॉन्च सारके पॉश बस स्टँड, तेकाय आमकां फूल फंड सेंटरान दिवचे म्हणून हांवें मागला. तेय तो एग्री जाला आनी हे दोनूय विशयाचेर दिल्ली परत आमची मिटींग जातली सगळे ऑफिसरांची बसका घेवन कशें ते बसोवपाक मेळटा ते. पूण इन प्रिंसिपल लास्ट टायम एग्री जाले तशें आज हांवें फॉलोअप केला. तेजे फुडेंय हांव फॉलोअप करतलो. फुडले मिटींग जेन्ना दिल्ली जातले इट वील अटेंड क्लोजर. सो मागीर आनी एक सुचोवप म्हणल्यार गोंयांत जे ट्राफीक फायन्स घेवन प्रिव्हेंट केल्ले आसा तेजेर डिस्कशन कितें जाल्लें? ना तेजेर कांय ना. तेजेर फायन्साचेर कांय डिस्कस करना. दॅट इज युनिफॉर्म फॉर ऑल ओवर द कंट्री. गोवा स्पेसिफीक तशें कांय सेपरेट ना. म्हादयचेर गोंयाक धपको. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक केंद्राचो कर्नाटकाक वावटो. सुदारीत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोगान क्लियर केला. म्हादयंतल्यान 3.9 TMC उदका वांटो उखलूंक कर्नाटक आतां मुक्त. कर्नाटकाचो WID मंत्री गोविंद करजोळान कर्नाटक विधानसभेन जाहीर केले. विरोधकांनी सरकाराक सोलूंक सुरवात, पयलो विजय. गोंय आणि गोंय सरकार नातलां इयर एंड आणि पुलाच्या दबाज्याच्या मुडान असतानाच
ते वाटेन कर्नाटकान म्हादय व्हेली. गोंयाक मोठो धपको. कळसा बंदरा प्रकल्पाक केंद्राचो बावटो. सुधारित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोगान क्लियर केला. अशें केल्ल्यान आतां म्हादय न्हंयच्यान 3.9 TMC उदकाचो वांटो घेवपाक कर्नाटका मुक्त. कर्नाटकाचो WRD मंत्री गोविंद करजोळान कर्नाटक विधानसभेत माहिती दिली. ताणें मुख्यमंत्री बोमाय धरून प्रधानमंत्री मोदी मेरेन सगळ्यांचे उपकार मानले. केंद्रीय मायन्स मंत्री आणि धारवाडचो खासदार प्रल्हाद जोशीन ट्विटरावरवीं कर्नाटका सरकाराक परबी दिली. गोंया मुखार मोठी चॅलेंज. कर्नाटक सरकार म्हादयचेर गोंय सरकारा परस 4 पावलां फुडें आनी आक्रमक. गोंय फुडें कितें करतलें, सरकार कितें पावलां उखलतलो हाचेर सगळ्यांची नजर. विरोधकांनी सोशल मिडियार खवदळ सुरू केलो. पयलें ट्वीट विजयाचें. जेन्ना असलो स्पायनलेस मुखेलमंत्री मेळटा जो आपल्या कदेला खातीर आपल्या आवयक विकूंक शकता, तेन्ना गोंयान हेंच जातलें. फुडें आसा तें गोंय व्हरून घाटार तो विकतलो आपले कदेल राखपा खातीर. आज हे मुखेलमंत्र्याक एक खंयचे तरी फोडून हाडिल्ल्या आमदाराक मंत्री करपाचें पडलां, तो फोकस आहा. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्री गोंयकारांक सांगूंक सोदता की म्हादय बरोबर लास्ट सेल्फी तुमी आतां काडात म्हणून. कित्याक हें ताजें नवे वर्साचें गिफ्ट की म्हादय म्हणटा ती कर्नाटकाक ताणें विकली. तो म्हणटालो की आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून ही ताणें कर्नाटकाक आपले कदेल राखपा खातीर सरेंडर केली. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलें. DPR क्लियर जालो म्हूण कर्नाटका उदक व्हरूंक शकना. तो रानवटी जीव संरक्षीत राना वाठार. आमी केंद्रा कडेन म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारिणी नेमपाची मागणी करतात. तशें जाल्यार म्हादयचें उदक कोणूच बेकायदेशीरपणान वळोवंक शकचो ना. हांव परत एकदां सांगता, जरी सुद्दां कळसा बंडुऱ्याचो DPR एप्रुवल दिलो आसत जाल्यारूय बी त्या प्रोजेक्टाक कितल्योश्योच NOC आनी बाकीच्यो लागतल्यो त्यो आजून घेवपाच्यो आसा. बट हाज्या खातीर म्हणजे अकॉर्डिंग टू द अवॉर्ड ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. केंद्र सरकारा कडेन आमी जाता तितके बेगीन ही ऑथॉरिटी फॉर्म जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमचो अठ्ठास आसतलो. आमी ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेतले. आनी परत एकदां म्हणजे हें उदक जें अवॉर्डान दिलां ताच्या भायर आमी ऑलरेडी अवॉर्ड आमी चॅलेंज केलात, बट तरी सुद्दां अवॉर्डाच्या भायर हें उदक कशाच पद्दतीन डायवर्ट करून दिवचें ना. ऑथॉरिटी फॉर्म करून उदकाचेर कंट्रोल दवरप ही आमची प्रायोरिटी आसतली. केंद्रा कडेन हाज्या खातीर कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेवप हाज्या खातीर आमची कंप्लिटली प्रायोरिटी आसा. म्हादयच्या बाबतींत राज्य सरकार खंयच्याच बाबतींत कॉम्प्रोमायज करचें ना. आनी ऑथॉरिटी फॉर्म करपा खातीर मागीर मोदीजी आसात, अमित भाई शाह आसात किंवा शेखावत ह्या सगळ्यां कडेन वचून जाता तितके बेगीन ऑथॉरिटी फॉर्म करून म्हणजे ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड आसा तसो फॉलो तरी निदान करप. ज्या निमित्तान तांच्यांनी जें उदक डायवर्ट केलां ताजेरूय कंट्रोल येतलो. आनी निश्चित रित्या म्हणजे गोंयचो शेअर जो आसा हो गोंयाक मेळपा खातीर आमी सरकार म्हणून पुराय आनी हांव वैयक्तीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तो गेली कितलीशींच वर्सां म्हादय हो विशय लागच्यान पळयता. हांव पर्सनल लेवलाचेर फॉलोअप करता. हो विशय आमी खंयसरूच सोडचे ना. गोंय सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगूट पुलिसांनी 12 चोरांची टोळी धरली. तांच्याकडच्यान कमीत कमी 30 लाखाचे 41 हाय हँड मोबाईल फोन जप्त केल्यात. SP नितीन वालसन मिडियाकडे उलयलो. ही टोळी महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली. सनबर्न टार्गेटार आशिल्लो म्हूण दुबाव तांच्याकडच्यान ड्रग्सूय जप्त केल्यात. गोंयान आनी खंय चोरांनी तांचो हात आसा ते उस्तवप चल्ला. आज कलंगूट पुलिस स्टेशन के टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें 12 लोगों को पकड़ा है और अरेस्ट किया है. ये लोग बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. ये सनबर्न फेस्टिवल को और गोवा के टूरिस्ट सीजन को टारगेट करके गोवा में आए थे. इनका प्राइमरी टारगेट was tourists. Their main टारगेट was ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन्स. इनसे हमें 41 ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन जिसमें मैक्सिमम एप्पल का आईफोन है अभी रिकवर किया है. ये लोग जो इनोवा कार में आए वो भी हमने सीज किया है. वी आर ऑल्सो फाइंडिंग इट आउट वेदर दे आर इन्वॉल्व इन एनी दिस
cars are also involved in any crime. 8 ग्राम MDMA भी हमने रिकवर किया है. It might be close to 30 lakhs. मोबाइल आईफोन का एंड यू कैन टेक द मार्केट वैल्यू. सैमसंग का लेटेस्ट फोन्स एंड ऑल वेयर देयर. महाराष्ट्र से कोई उनका रिकॉर्ड मिला है क्या? वी आर एक्चुअली ट्रैकिंग दम. पयलेच खेप किर्गिस्तानांतल्यान पयली चार्टर फ्लायट गोंयांत लँड. 185 टुरिस्टांक घेवन चार्टर लँड जाली. केबल ट्रॅव्हलान हो खासा टूर प्लान केला. दाबोळे विमानतळार टुरिस्टांक येवकार दिलो. आतां म्हयनोभर किर्गिस्तानांतल्यान दर 8 दिसांनी एक चार्टर गोंयांत येतली. टुरिस्टांक गोंय आवडले जाल्यार खंय फुडें शेड्यूल मार्च मेरेन वाडटलो. खुशी भोगता की आमी केपर ट्रॅव्हल कंपनीन किर्गिस्तानच्यान आमची पयली चार्टर हाडिल्ली आसा. ही गोंया फर्स्ट टायम येता आनी हेच्या पयलीं केन्नाच आयिल्ली ना. आनी फूल फ्लायट आयिल्ली आसा विथ एप्रोक्सिमेटली 185 पॅसेंजर्स. आनी ही आमकां प्रेझेंटली एक म्हयनोभर चलतली इन अ गॅप ऑफ 8 days ईच. पूण समज तेंका गोंय आवडलें जाल्यार दे वील कंटिन्यू अँड मोस्ट प्रोबेबली गो ऑन टील मार्च नंतर एप्रील. आज कितले पॅसेंजर आयले? 8 दिसांनी एकदा. आज कितले पॅसेंजर आयले? आज 185 सुमार आयिल्ले आसा. ओके, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट. आणि फुल कॅपॅसिटी आयिल्ली आसा. दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम किर्गिस्तान टू गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर चार्टर इज कन्सर्न. आयज केपर ट्रॅव्हलच्या कंपनीन किर्गिस्तानांतल्यान फर्स्ट टायम गोंयान एक चार्टर फ्लायट आलेले आसा. आनी हे पॅसेंजर केन्नाच गोंयान येवंक ना हाजे पयलीं. सो एक पयलीं एक नवो स्टेप एक केपर टूर ट्रॅव्हल हांच्यानी घेतिल्लो आसा. आनी किर्गिस्तानाच्यान जे पॅसेंजर आहा 185 पॅसेंजर आयिल्ले आसा. तेन्ना आमी तेंचे मेन मनीस आसा अमर धुमटकर ताका आमी तेन्ना काडलो. ताणें सांगलें की आयज तांचे 185 पॅसेंजर हाडल्या. 8 दिसांनी एक फ्लायट येतली ह्या म्हयन्यात. आणि तांकां समज गोंय आवडलें जाल्यार ती अप टू मार्च वचूंक शकता. दाबोळेच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक. किसान क्रेडिट कार्ड दूधकार नुस्तेकारूय मेळटा. पंच सरपंचांनी सरकारी अधिकाऱ्यांची शेतकारां कडेन गाठ घालून दिवची. शेतकारांनी इंटेग्रेटेड क्रॉप शेती वरवीं काजूचे लागवडी मदीं हळद लावन उत्पन्न वाडोवचें. मये चोडणा नारव्या खाजन बांदाच्या कामाचो फातर बसोवपाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. शेतकी मंत्री म्हणटा शेतकारांनी कुळ कायदो समजून घेवचो. जेचो दूधकार आसा जो जर गोवा डेअरीत डेली दूध घालता किंवा सुमुलात दूध घालता आसत जाल्यार तेकाय बी किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा जमीन नासतना. दूधकार आसतलो जो कोण जर ओरिजिनली नुस्तेकार आहा आनी तेणी आपूण फिशरमॅन म्हणून जर डिपार्टमेंटा कडेन आमच्या रजिस्टर्ड केला जाल्यार तेकाय बी किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा. म्हाका दिसता पंच सरपंच थंयसरी खुर्देरूच वचनाका. हे प्रोग्राम लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर तुमी सगळ्यांनी फॅसिलिटेट करचें पडटलें. आमी जर आतां जर काजी लायल्यो जाल्यार परत फुडल्या एक 10 वर्सां 15 वर्सांक तेजें प्रोडक्शन येवपाक शकतलें. जेका आमी इंटर क्रॉप सिस्टम म्हणटा. हितून म्हाका दिसता थंयसरी काजीच्या मदीं हळद लावपाचो प्रयोग हो सुरवात करपाक जाय. हळद खूब मोठ्या प्रमाणात लागता. दुकर खावपाक येयना. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता बरें तर फक्त दुकर येतलें खावपाक म्हणून. हळद दुकर खायना आनी सगळ्यांच्या काजीनी जर हळद घालीत जाल्यार ती खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. आनी हळद ही मोठ्या प्रमाणात तिजे प्रोडक्शन गोंयांत पॉसिबल आसा. पारंपारीक फक्त हांव शेतूच लायतलो आनी तितक्याचेरूच करतलो ना. आतां इंटिग्रेटेड क्रॉप इंटिग्रेटेड एग्रीकल्चर ही सिस्टम सुरू करपाक जाय. म्हाका दिसता की कुळ कायद्यान कितें मेळटा मुणकार कितें कायद्यान मेळटा तें तुमकां कोणाकच खबर ना. तुमी सगळीं हितूंची मयेची म्हाका दिसता चड करून मुणकार आनी कुळां. कुळ कायदो वेगळो आनी मुणकार कायदो वेगळो. म्हण हे शेताची जे आसा कुळ कायद्यान सगळे जमनीची मालक जाल्ले आसा. शेतार जे रोयता काजू आसा आंब्याची आसा माडाची आसा कोळकार आसा हे सगळे जे आसा जमनीची मालक जाल्ले आसा. आनी वेगळो आसा मुणकार कायदो म्हणजे घरापुरती 300 मीटर किंवा म्हणटा आनी 5 मीटर आनी येवपा वचपाची वाट जी आसा ती सगळे तितून तांकां अधिकार आसा. पूण हे लोकांक आयज पासून खबर ना. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आता पळोवया काल उसरा आयिल्ली खबर.
राती अनमोड घाटार जे मोली चेकपोस्टाचे अराउंड 1 to 2 किलोमीटर लागीं हो एक एक्सिडेंट जालो. थंय जी बॉलेरो जीप ओपन जीप जी लोडेड आसली नाल भरून हाडटाली खंय तरी तेजो बॅलन्स ते मातशें टर्नार इम्बॅलन्स जाला ती उलटी पडली आनी खंय तरी ते गाडयेक डॅमेज जाल्ली आसा आनी जे चालक आसा तेका बी इंजुरीज जाल्ली. तेका लागींची खंय हॉस्पिटलाक एडमीट केलो अशी थंयची सोर्सा कडल्यान म्हायती मेळ्ळी आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सावड्डेच्यान क्रिस्तानन. टॅक्सी ॲपाचो पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांक लाव जातलो. लोकप्रतिनिधीक कशें कितें तें सांगलां. तांणी थळाव्यांचे गैरसमज पयस करचे म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनाचो उलो. मुख्यमंत्री म्हणटा कांय जाण ॲपाचें राजकारण करतात. असले खपोवन घेवचे ना. पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांक प्राधान्य. मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याची पेडणेचे लोकप्रतिनिधी आनी टॅक्सीवाल्यां बरोबर बसका जाली. सुदीप तामणकाराक मिटिंगेत सुवात दिली ना म्हणून कांय टॅक्सीवाल्यांनी मिटिंगेचेर बहिष्कार घालो. ते मिटिंगेन सुदीप तामणकर आसचो काय ना तेवूय क्लियर जाले आनी अशें आमदारान एग्री केले की सुदीप तामणकर घेवन येवपाक काय हरकत ना म्हणून. आनी जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना एक प्रश्न येयलो की बाबा अमकें काडूं नाका तमकें काडूं नाका आनी ताचे खातीर आमकां मिटींग घेवपाक सरकारा कडल्यान नाकारलें. मिटींग जावंक ना. राजकारण करतले जाल्यार म्हाका दिसता सरकार इज गुड इनफ टू हँडल द पॉलिटिकल सिनेरियो. टॅक्सी भावांक हेल्प करचें पडटलें जाल्यार वी आर वन स्टेप अहेड टू हेल्प देम. पूण हे आज जे एसोसिएशन आयले एसोसिएशन हांगा येवन कोण भायल्यांक घेवन मेळपाक म्हूण सोदताले. मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण पेडणेच्या लोकांक जाल्यार पेडणेचेच उलोवया भायले नाका म्हणून. जाल्यार त्या अटीन ते थोडे लोक जावन हांगा राजकारण करून गेले. बेनिफीट सांगले तांचे कडेन चर्चा करपाक रेडी आसा म्हूण सांगलें. सगळें सांगलें तांकां. सो ते म्हणटा दाखया तुमी पयले क्यू सिस्टमाक रेजिस्टर जायात तुमकां रोखडोच अवेरनेस प्रोग्रामूय दवरता म्हूण सांगलां. आतां कोणाकूच कांयच करपाचें ना आनी ते दोग जाणां कोण येतात दिशाभूल करतात परत पणजे वतात परत पेडण्या येतात कोणाक आनी तांकां समज दिशाभूल जावपाची आसा मोपा जातलोच. आनी समज पेडणेचे लोक जाले ना जाल्यार फुडलें कितें 2 तारखेक डिसिजन जातलें. सो 2 तारखेक रिव्यू परत मागयल्या. पेडणेकार टॅक्सीकारांक हांव अजुनूय रिक्वेस्ट करता की गोवा ॲपाचेर तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन रजिस्टर करचें. 5 तारखेच्यान आपलो बिझनेस सुरू करचो. अननेसेसरी कोणी ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाचो प्रयत्न करचो न्हू. आनी जर कोणी करीत तर आमी हे मोठी सहन करून घेवचे ना. तेंचे ज्यो कितें बाकीच्यो कारवाई करपाची ती सगळी कारवाई करची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. मोल्या धाड सांगोड शेतकारांच्या उदकाक हाल. 100 शेतकारांनी शेती सोडली म्हूण प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो 24 वरांत इम्पॅक्ट. WRD अधिकाऱ्यांनी प्रुडंट रिपोर्टाची दखल घेवन सायट इन्स्पेक्शन केले. शेतकारांचे इश्यू आयकून घेतले. सद्याक कालवो जाग्यार घालतले. नव्या कालवाचें उतर दिलां. लागसरच्या मायनिंग पिठांतले उदक पंप करपाचोय विचार चल्ला. ते सगळे ऑफिसर ते तुमचो न्यूज आयकून तुमच्या पेपराचेर बातमी आयकून सगळे ऑफिसर हांगा पावले. पावून तेणी सगळे पीठ पळयलो आमचें शेत पळयलें आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हें काम जालें आमचें. म्हणजे तुमी हे पेपराचेर घातलें जावं न्यूज दिलो म्हणून आयज हांगासर ते पावले सगळे आनी ते सगळे पळोवन गेले आनी ते सगळे दिता म्हणून सांगलें आमकां उदक तेणी खंयचे. सांगोड गांवचे जे फार्मर्साचो इश्यू आशिल्लो जे तांकां शेती करपाक जे उदक पावनासलें तेजेर जेन्ना प्रुडंट मिडियान न्यूज केली आनी शेतकारांचें म्हणणें जाणून घेतलें आनी ती न्यूज जेन्ना हायलायट जाली ते उपरांत आयज जे ऑफिसर आहात WRDचे SC कृष्णबाब पाटील हे आयले आनी तेणी सगळी म्हायती जाणून घेतली. कॅनल खंय पर्यंत उदक येता खंय पर्यंत ना हेची सगळी पळोवणी केली. तशेंच जे पिठाचें उदक तरी मायनिंग पिठाचें उदक दिवचें म्हणून जे शेतकारांनी सांगलेलें त्या पिठाची तेंच्यांनी पाहणी केली. एक व्हिडिओ क्लिप पळयली जातून उदकाची म्हणजे कमतरता जी शेता खातीर जी उदकाची कमतरता आसा सो त्याचे वयल्यान म्हाका अशें दिसलें की शेतां वचून आमी पळया कितें खंयचो कॅनल कितें पर्यंत वतलो आनी उदक खंय पर्यंत पावला. सो हेचो आढावा घेवपा खातीर हांव हांगा आयलो आनी हांगा येवन मागीर शेतकऱ्या कडेन म्हणजे शेतकरी भावा बरोबर म्हाजी जी भेट जाली ती खरोखर मागीर तातूंत खुबश्या गोश्टी म्हाका म्हाजे नजरे आयल्या आनी तेजे प्रमाणे म्हाका अशें दिसलें की थोड्या गोश्टी जी कमतरता आसा ती कमतरता दूर करपा खातीर आमी कॅनल रिपेरी घेवपा आसा आनी न्यू कॅनल बांदपाचो आसा. व्हिडिओ क्लिप पळयतना म्हाका अशें दिसलें की एक सोर्स एक क्लोज बाय सोर्स आसा जो मायनिंग पीठ आसा आनी मायनिंग पिठातून उदक जर पॅरलल एक ॲडिशनल सोर्स म्हणून ताचो जर यूज करत
जाल्यार ताचो एक फायदो शेतकारांक मिळूंक शकता, त्या उदकाचो फायदो शेतकारांक मेळूंक शकता. म्हणून त्या खातीर हांव आतां ह्या मायनींग पिटा लागींच आसा. मायनींग पिटातून सादारण एक म्हाज्या अंदाजान एक 600-700 मिटर अंतरावर आमचे जो कॅनल आहा, सो मायनींग पिटातून उदक जर आमी पंप केले आणि ते जर उदक आमी स्टँड बाय म्हणून यूज केले किंवा पॅरलल एक ताका एक बुस्टर टायप जर आमी जर तो यूज करपाक लागले जाल्यार शेतकऱ्याक बऱ्यापैकी जर उदक मेळटलें. सांगोडच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 4 महिने जाले 130 पॅरा टिचर्सांक पगार पडूंक ना. 10-15 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम केल्ल्यो थोड्यो टिचरी रेग्युलरायज करच्यो म्हूण कोर्टान गेल्यात. ताका लागून शिक्षण संचालक तांचेर राग काडटा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. मुख्यमंत्र्याच्या खंय लक्ष ना. 31 डिसेंबरा आदी पगार घालचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. ऑगस्ट म्हयन्याच्या आज मेरेन म्हणजे ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर एप्रॉक्सिमेटली 4 ते 5 महिन्याची सॅलरी पॅरा टिचर्सांक मेळूंक ना. सरकारा मुखार आमी एक प्रश्न दवरूंक सोदतात. तुम्ही इव्हेंटांनी इतको भरमसाट पैसो मोडटात, ह्या पॅरा टिचरांचो पगार कितलो जाता? ह्या पगार जाता एप्रॉक्सिमेटली 129 पॅरा टिचर्स. तांकां पगार आहा 39,000 रुपीज. सो हे जर कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार 50,31,000 रुपया जाता. ह्या सरकारा कडेन भुरग्यांक खातीर टिचरांक सॅलरी दिवपाक, भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर टिचरांक खातीर तांकां दिवपाक म्हयन्याक 50 लाख रुपया ना. हांवें आतां आयकूंक आयला म्हाका, जेन्ना आमी खबर काडटाले की काही पॅरा टिचर्स खंय हायकोर्टान गेल्यात रेग्युलरायज करचे म्हणून हो डायरेक्टर रिवेंज घेता खंय. पॅरा टिचरांक न्याय दिवचो, तांचे जे पगार आसा 129 टिचरांचे वीच कम्स टू एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs 31,000 तांकां ताबडतोब न्यू इयरा पयलीं दिवचे. गोयचो पयलो एम्स गोल्ड मेडलिस्ट दोतोर ओंकार किशोर शाहाक पिडियाट्रीक गायनोकॉलॉजी आनी कम्युनिटी मेडिसिनान मोठे येस. ताका दुसरो रँकूय मेळ्ळा. ऑल इंडिया पावंड्यार 28वो रँक जोडून एम्सान MBBSाक वचपी तो पयलो गोयचो विद्यार्थी. ओंकार येसाचेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. येसाचें क्रेडीट तो आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकराक दिता. In the final professional examination which was conducted in December, I secured the overall second rank and topped and got gold medals in the subjects of pediatrics, obstetrics and gynecology and community medicine. I remember just after the announcement of my results of being selected in AIIMS, our former Chief Minister Manohar Bhai Parrikar sir had called me to wish me, despite his ill health at the time. He had already been diagnosed with his terminal illness. Despite that, he called me and he gave me one piece of advice, which was 2 words. He said, "Boroshik." So, and that is what I've always kept true to my heart. And first year of my college also coincided with his treatment at AIIMS. So I used to often interact with him and tell him how good I was doing. Feel like I dedicate this to sir. I hope I made him proud. कोविडाचे 2 वर्सां उपरांत गोंयान ट्युरिस्टाच्यो परत झुंडी. एक तर नातला आनी नवे वर्स तातूंत ADM आनी जुवारी पुलाच्या उक्तावणाचे दबाचे. बीच बेल्ट हायवे धरून मुखेल शारांनी वता थंय ट्रॅफिक जॅम. राजधानी खणून घाल्या. जो तो म्हणटा सरकाराचो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट फेल. नातलांक भोवंक मेळना. दक्षिण गोंयचो DYSP म्हणटा ट्रॅफिक अंडर कंट्रोल. लोकांचो प्रॉब्लेम जाला. लोकांक भोवंक मेळना. आतां क्रिसमस चालू हा, क्रिसमसाचे फेस्टिवल चालू हा आनी गोंयकारांक आमच्या भोवंक मेळना. वतात थंय ट्राफीक जॅम जाता. आमच्या शिवोलेन इगर्जे कडेन वयतले जाल्यार 2 वरां 3 वरां लागता. हांगासून इगर्जे वयतले ती मिसाक बाबडी कशी वयतली, कशे लोक भोंवतले गोंयकार आमचे. आतां पळया, आतां एक गोंयची गाडी चलता रस्त्यार जाल्यार 10 गाडये भायले चलता. कर्नाटका, महाराष्ट्रा, तामिळनाडू, TS कितें म्हणटा ती आनी दिल्लीचे, गुजरात सगळे गाडये गोंयांत चलता. गोंयान आमचे कितें हा, कसो कशें कितें हा, रोड कशे हा, रोड कशे आनी कितें गाडये इतले गाडये हे भायले गाडये तुमी एंटर करून घेतात तुमी गोंयान.
हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कळना, टुरिझम मिनिस्टराक कळना, बेश्टे आमचे टॅक्सीकारांचे फाटसून धांवतात. हे लोकांक प्रॉब्लेम आता लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आता फाटल्या दिसांनी तुम्ही आता पयर कितें सांगलें, तुम्ही सेल्फी घेवन सीएमान सांगलें, सेल्फी घेवपाक लोकांचे हाल जाले, थंय रोड ब्लॉक जालो. So with regards to this, the inflow of tourists that started pre-Christmas, so we have taken this entire weekend to our consideration to ensure extra safety. So regular patrolling along the beach is maintained. So we did foot patrolling, I was also there, and then regularly Kolva police station staff is there. We have supplemented the existing staff from getting additional staff from IRBN. So we have different, and also this PCR, pink force, everybody is taking rounds. Senior officers are doing round, beat officers are active. So I think we are taking necessary steps to be on the top of it that no violation gets noticed. गोंयभर नातलांचो मूड. वता वता थंय येशूच्या जल्माचे तरेतरेचे देखावे दिसतात. दरेकल्याच्या कल्पनेप्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती, तरेतरेच्यो लायटी, सजावटीची क्रिसमस क्रीब. हे बुलेटिन सोंपतना नातल्याच्या व्हिडिओन पळोवया सांताक्रूज काबेसाचे क्रिसमस क्रीब. Azul Cabeza fans, what we are known by. This is the 4th year basically we are doing this decoration for this ward, Cabeza ward. And this Cabeza ward decoration is basically done by the people only. They are sponsoring us, and the well-wishers who are there are from our own ward. And we would basically like to thank Mariana Araujo, Marat, a former Sarpanch. He is basically the main person who is basically helping us in finance, from collecting from here and there, whatever it is from our ward. And we don't take any finance from outside our ward. And this is the 4th year we are doing, and this is the first time we have done the crib, which is behind. And really, I thank all these guys who are there with me. I would like to thank my carpenter, Mr. Karthik Maharana. He is the one who done all the cuttings. And I like to thank Gaurish Chari, my designer, who has basically helped in all this pasting and the designing of the thing. And this, basically, we are always here with me. One of these brothers is missing, Milton Arauj. They are the main pillars basically who help me in decorating the road. So basically this is the year what we really feel that we have fulfilled our wish, which we wanted to do it for nearly 3 years. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मिळूया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.